मोगाळ भाव भयणीनो, आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. तुमी पाद्रपेयेची भक्तिकां जावन आसात. हांगासर भक्तीपणाचें कार्य चलता, देवाचीं कार्यां चलतात. इदोळूस आमी तियेस म्हणून मरियमायेचें भक्तीपण केल्लें आसा. पत्तन आमी आराधनांत भाग घेता. जेजू आमच्या मदें उंड्या रुपार आसा. ताच्या उपरांत पाद्रपेयेचें भक्तीपण नवें आमी करतलो. उपरांत बलिदानांत भाग घेतलो. श्रेश्ठ बलिदान जावन आसा. आनी येतना आमची भगणां आमी हाडून येता, आमची मागणी आमी हाडून येता, आमचें कश्ट सूख दूख सर्दांव मुखार आमी हाडून येता. आज आमी विशेश करून मागया आमचे पासून आनी विशेश करून मागया केरळाच्या लोकां पासून, वायनाडाच्या लोकां पासून. कालच्या दिसा तुमी पळयलें, व्हड एक अवघड घडलें. गुडोच कोसळून पडलो, पावस आयलो, आवर आयलें आनी जायते कश्ट नश्ट लोक भोगतात, जायते लोक मेलात आनी कश्टांत आसात. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी आनी सरकारां थावन बरे मनशां थावन तांकां आदार लाभून दी म्हणून ह्या आयच्या भक्तीच्या कार्यावळार तेसो आमी दा मुखार दवरया. आनी आयच्यो मिसाच्यो विशय जावन आसा जेजू आमचें दिर्वें आनी जेजू आमचें मोती जावन आसा बदल. हो विशय आमी मिसाळार नियाळ करतना ताका सरी जाल्लो विशय आमी ह्या आराधना वेळार जेजू म्हज्या जिविताचो राय म्हणलो विशय आतां आमी नियाळ करन मागणी आमी देवाक समर्पीत करया. जेजू म्हज्या जिविताचो राय हो विशय आमी जेजू रायाच्या फेस्ता दिसाक नियाळ करता. नोव्हेंबरान तें फेस्त चलता त्या वेळार करता. पूण परतन परतन आमी नियाळ करीत. जेजू आमकां सदांच राय जावन आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जेजू सुम्या आमच्या मोगान बरोवन तूं उंड्या रुपार हांगा आसाय. तूं रायांचो राय तर तरी किरकोळ मनशेपण घेवन मनशा सांगाता रावूंक आयलाय. अर्गां तुका, आराधन तुका, वंदन तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका जेजू म्हज्या जिविताच्या राया. जेजू राय आमचो राय, तो सर्गा संवसाराचो राय जावन आसा. आज ह्या रायाक ताचे परचेन आमी स्तुती करूंक जाय, आराधन करूंक जाय, जलो घालूंक जाय, काणीक दिवन ताचे थंय आमचो मोग दाखोवंक जाय. खालची परजा ताका लोबजून रावचें आमचें काम. ह्या आमच्या काळजाच्या आनी जिणयेच्या रायाक स्तुती करया. जेजू आमच्या रायान आमकां ताचे परचेक मोगान सांबाळला, राखला, जतन केला, विघ्न आरवारांतले राखला. ह्या पासून ताका हरशीं अर्गां दिवया. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. वेरावत सांदूक प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेरुजलेमांत जैत्यवंत प्रवेश. इतलें सांगून जातच जेरुजलेमांत चर्चे वाटेन जेजू फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटा त्या दोंगरा मडीं आसलेल्या बेतपागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या दोग शिसांक धाडलें आनी सांगून तुमचे सामकार आसा ते हळडेक वसा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घालें एक अडबसर गाडाव जाचेर कोणीय येदोळ पर्यान बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणेय कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्यांक ताची गरज आसा म्हणून सांगा. धाडिल्ले ते शीस गेले आनी जेजून सांगले बरीच ते तांकां मेळ्ळे. गाडवाक सोडयतना ताचो वारेसारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्यांक ताची गरज आसा म्हणून ताणें जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजूसाची हाड आयले. उपरांत आपलो दगलो काडून गाडवाचेर ताणें सोडून घालें आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वयतना ताणें आपलीं वस्त्रां मार्गार हांतुळ्ळीं. ओलिवेत दोंगराचे देवणेर शाराच्या सामकार आसतना ताचे सिसांचो सगळो जमो ताणें
देखले सोर विचित्र कार्यां पासत ओडा तळ्यान देवा कूर म्हणाले सदैव जावन सरेस प्रचनावे येता तो राय शांती सर्गी आनी महिमा अति उन्नती देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बसात आतां आमी गीत गावया
मोगाचेनो आत्ता आयकल्लो वाचल्लो वांजेल सान लुकाचो वांजेल जावन आसलो पाशावांच्या आयताराच्यो रामायच्या आयतारात वाचच्यो वांजेल जावन आसा आनी तूं 2 भाग आसात. पयल्या भागांत दैत्यवंत पुरुशांव पळयता आमी आनीक जुदेव लोक जेजूक राय म्हूण मानून काण घेतात, मान गौरव आराधन करतात आनी तांची बोगणां उसारतात. कित्याक ताणें जायत्या लोकांक जायतें बरें केलें, पिडाशिडा गूण केली, जायती आशिर्वादां ताणें जोडली. उडास काडना ताका असलो एक मान दिलो. आनी उपरांत आमी पळयता पाशांव सुरू जाता. ताचे उपरांत पाशांव तो आज आमी नियाळचे नाका. आनी हांवें तुमकां सांगलें बरें. आतां आमी नियाळचो विशय जावन आसा जेजू म्हज्या जिविताचो राय. जेजू रायाच्या फेस्ता दिसा नियाळटा आमी. संवसारी राय कसो आसता म्हूण आमी जाणा. माथ्यार एक कुरो आसता, कुडीक जळजळीत मुस्ताकी आसता, बसूंक एक व्हड कदेलें सिंहासन आसता, पाट्यार बसून राजवट तो चलयता. रावले रांत व्हडल्या घरांत तो जियेता. ताचे सांगाता सेवक आसतात ताची सेवा करूंक. हें संवसाराचे रायाचें गूण जावन आसा. आनीक अशोक चक्रवर्ती आमी आयकला, आमच्या भारताचो चक्रवर्ती राय तो जावन आसलो. अलेक्झांडर ग्रीक देशाचो राय, नेपोलियन, हे सगळ्या संवसाराचे व्हडले व्हडले राय ग्रेस्त राय जावन आसले. तो राय संपूर्ण अधिकारान भरलेलो राय जावन आसता. रायाक ताच्या राज्यांत संपूर्ण अधिकार उरता. जे खंयचे राजवट तो चलयता त्या राज्यांत ताका अधिकार आसता. ताचे उतरच निमाणें, दुसरें कोणेंय उलोवचें बरी ना. थोडे फावटी ताच्या राजवटीक विरोध आसता, ओपोजिशन आसता, जाल्यार तो आडळतें चलयता. हो संवसारी राय. आनी म्हजो राय कोण हें आमी नियाळ करूंक जाय. घडी तशें आसा, एक फावटी एक ग्रेस्त तरणाटो आसलो. जेजू येवन त्या तरणाट्याच्या दारा लागीं बडयता. तरणाटो जेजूक दार उक्तें करता. उपरांत तो जेजूक माडयेर आपोवन व्हरून गेलो. ताका एक सोबीत कूड रावोंक वस्तेक ताणें दिलें. सगळी वेवस्था बरी वेवस्था केली. तें जेजूक फकत त्या कुड्याचे मात्र वडील मालक राय करन, दार बंद करन तो ताच्या कामाक गेलो. उपरांत कितें जालें, उपरांत चोर येवन कुडाक रिगले आनी रिगोन दिरवें वस्तू भांगार शिंगार दुडू लुटून व्हरून गेले. हें पळोवन तरणाटो जेजू लागीं विचारूंक लागलो, जेजू तूं ह्या म्हज्या घरांत कुडांत आसतना चोरी कशी जाली? तुवें चोरांक कित्याक धरूंक नाय वा आडोवंक नाय म्हूण सवाल केलें. जेजून तरणाट्याक तो म्हणलें, म्हाका तुवें फकत तुज्या कुडाचो धनी केलाय, राय केलाय, घराच्यो धनी राय करूंक नाय. धनी केल्लो राय घराच्यो धनी केल्लो जाल्यार हांव तांकां धरचो आसलो, आडयता आसलो. हें ताणें दिली, जेजून दिली जबाब जावन आसा. जेजू खरोच आमचो राय जावन आसा. जेजूक देवाक न्हयच फकत कुडाचो बगाल, आमच्या सगळ्या जिविताचो राय धनी करून आमी काण घेवंक जाय. हें आमी शिकोवंक जाय. जेजू रायाक आमी उलो दिवया. तुमची जबाब, जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हजो राय. म्हज्या कुटुंबांत जेजू तूं म्हजो राय. म्हज्या कामांत जेजू तूं म्हजो राय. म्हज्या राटावडींनी जेजू तूं म्हजो राय. म्हाका तेंते समान नाटतना जेजू तूं म्हजो राय. संवसारीक संगती म्हजेर धनीपण चलोवंक चिंतना जेजू तूं म्हजो राय.
माध्यम मुजेर प्रभाव घालून राय जाता म्हणटाना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका दुडवाची आशा भोगतना जेजू तूं म्हजो राय हांवें संवसारी वस्तूंक लब्जूंक चिंतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका पिडा येतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका समस्यांनी रवड घालतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका नश्ट भोगतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका दुसवणी आयकूंक मेळटना जेजू तूं म्हजो राय आतां आमी परतान एक गीत गावया हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या Gesù Cristo, tu sergincia, serpaudan tuka, naman kata, aradhanani, vandan karo, jivani amse, samarpita. आमची तेसावां आमच्यो घरच्यो दाव म्हाका दवरया तुमची जबाब जेजू आमच्या राया आमकां आयक जेजू आमच्या राया आमकां आयक जेजू राया तूं आमच्या कुटुंबांच्या राय जा म्हण जेजू आमच्या राया आमकां आयक दादल्या स्त्रियां मदें मोग चडय म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमच्या मानकड्यांक बरी भलायकी दी म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमकां पिडेस्तांची सेवा करूंक उदार मन दी म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमच्या कुटुंबांत शांत संबंधान हाडूंक पेसाडेचें कर म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमच्या भुरग्यांक शिगुणी जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करूंक प्रेरण दी म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमच्या भुरग्यांनी शिकपांत अभिरुची दाखयचें कर म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमच्या युवा जणांक बरें काम लाभय म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आमाल पियोण्या मादक द्रव्यां इत्यादीच्या गुलामांनी सुटका जोडीचें कर म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक सर सांदांनी कुटुंबाच्या वडिलांक मान दिवंक खालते रावंक शिकय म्हणून जेजू आमच्या राया आमकां आयक आतां आमची सर्व वैयक्तीक खासगी गरजो आमकां मौनपणीन दवरया आनी जोडी तुमकां सांगले बरें विशेश करून वायनाडच्या लोकां पासोचो केरळाच्या लोकां पासोचो आवरान सांपडलेल्या लोकां पासोचो कश्टपोच्या लोकां पासोचो तांकां बरी भलायकी कुमोक आदार मेळून दी म्हणून आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार निमाणें गीत आशिर्वादाचें गीत
काळ तुझ्या कश्टांच्या उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबी आनी पडोवन आमचो मान पाटयता. जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. साम पियोक नवेन. सांपियो आम्हा पासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी फौजांचे खातीर देवा तुवें कापुचून याजक सांपाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रे गुण मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. सर त्या समान सांगता घालून एक त्या आमी देवाक समर्पिया. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां म्हाका आनी तुवें सदां आनी तुमकां लागतले बडयले आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता
तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे गुरपन मल्ले समितीचे संगता श्रेयम तत्व सदैवान सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फोव कर. आमच्या बाप सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे गुरपन मल्ले समितीचे संगता श्रेयम तत्व सदैवान सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे गुरपन मल्ले समितीचे संगता श्रेयम तत्व सदैवान सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पती येता. हे जेजूच्या पवित्र काळजांत कश्ट जाले ते दया दाखय नासतना रावचे तुका साद. आमचेर निर्भागी पातळ्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मुरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजां मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमारणे काकुळदीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतान बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी वयची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळदीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी हे दुलोबी उपकारी मरिये. Sampio Latin. Sampio आम्हा बसत विनंती कर. Sampio देवाच्या मोगान पेटलेला. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio आव बापायक खालतो जावन जियेल्ला. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio कष्टान वरान तिरासन सांभाळलेल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio फ्रांसिस असिसच्या पटलाव जरा. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio कापचिन उर्दीच्या अलंकारा. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio सोम्याच्या पशावांच्या घायाने नेटलेल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio एकरिस्ता थंय भक्तीन भरलेल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio कुमसरीच्या साक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio विधेयपणाच्या आदर्श. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio मागड्यान तिरासन सांभाळलेल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio तुझ्या संतीपणांत खालतो जाल्ल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio सर याजकांक आदर्शल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरल्या. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio पिडेस्तांक भलायकींचे दायजा. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आम्हा बसत विनंती कर. Sampio तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio आम्हा समेस्तांच्या आदारा. आम्हा बसत विनंती कर. Sampio आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या प्रसन्नाका फौजांचे खातीर प्रार्थना हे देवा तुझे सेवका Sampio को समर्पित जिणेक आपण दिवन विविध कृपे जाणांनी भरले आणि भाग्यवंत फ्रांसिस असिसच्या शतांत क्रिस्ताच्यो याजक जावन मागलोय. त्याच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे जाणांनी भर म्हणून मी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आशिर्वाद.
सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पावंक आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन आनी तुमची मागणी फळादीक जावं दी. आमेन. आयची मिसाची तेसवाया बरी आसात. सोल ऑफ लुसी बेंजामिन सिक्वेरा, सोल ऑफ कामिल मार्सेलिन सिक्वेरा, सोल ऑफ स्टॅनी सिक्वेरा बाय डॉल्फी सिक्वेरा. Thanksgiving in honor to Saint Anthony by Bridget Lobo. Thanksgiving to Divine Mercy. Thanksgiving to Holy Redeemer by Cheryl Rego. Thanksgiving to Saint Padre Pio by Josie D'Souza. Thanksgiving to Saint Padre Pio by Jeshma D'Souza. Soul of Charles and Alice D'Souza by Reginald D'Souza. Thanksgiving to Saint Anthony by Joel Moniz. Special intention, kidney Piratauno, Gunzam Chapasoto of Anthony Rebello by Cecilia Pereira. Argami Sitat, Anna Thakur and Elias, Father Elias Siquera Barabola Katir by Valerian Siquera. Anik Dan Dilasa, bread sponsored Dolphy Siquera in memory of late Lucy Siquera, 1500. Insur Tasamamidam Kadoria and Misavedar at the Sampasut Amimagia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आमी सर्वांनी फादर पियेचे भक्तीपण आचरण केल्यात. आमी सज्जन बलिदान आमी भेटयता. इजळीचो तुमकां सांगले बरी आराधना वेळार देव जेजू आमचो राय, ताका आमी राय आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरकेतींत आमच्या काळजांत आसूंक जाय म्हणून आमी नियाळ केलो आसा, मान दिल्लो आसा. आनी परत्यान आयच्यो वांजेलाच्यो विशय जावन आसा. आमी ट्रेजर दिरवें जावंक जाय म्हणून, दिरवें एक श्रेश्ठ वस्त ह्या संवसाराची, तें आमी आपणावंक जाय म्हणून. तशें मोती एक श्रेश्ठ पर्ल तें आपणावंक जाय म्हणून ह्या विशयांत आमी नियाळ करतले. हांव आज इगत मता इग्नेशियस लॉयला एलोशियस लॉयला इग्नेशियस लॉयलाचें फेस्त चलयता. हो एक जेजवीताचो व्हरचो सांत आमचो पाप साहेब जेजवीत वर्तीचो जावन आसा. आनी ताच्या विशयांत नियाळ केलें. मागीर देखून आमच्या BSc तांची कॉलेज आसा, संस्था आसात, पाद्राब आसात, तांच्या खातीर आमी मागया आनी सांतात जावन बेसांवां जोडून काण घेवया. आनी आमी केल्या चुकी खातीर देवा कडेन बक्षिसाणें मागया.
हांव पातकी सर्पदिदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगड्या उसार सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान म्हूण प्रार्थून मागता सर्पदविदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तमान सोडूंक तुवें भागेवून तिनासाक सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलोय ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पाटलावांनी पावलांनी चलोवन संवसारांत बरें झुजोवंक आनी सरकार ताच्या सांगता जेताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या ससना जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हजे आवय हांव म्हजे कटा सगळ्या देशा कडेन झगडूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलाय हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना वा कोणाय कडचें रीण घेवंक ना तरी सगळीं म्हजेर शिराप घालतात तुजीं उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें ती ग्राशिल्लीं तुजीं उतरां जालीं म्हजो संतोश म्हज्या काळजाचो आनंद कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयताय हांव अधर्मी मनशां सांगता बसूंक ना तांचे बराबर हांवें मजा मारूंक ना तुज्या हाताचें वजन पंदा हांव एकलोच बसून आसलो कित्याक तुवें म्हाका रागान बरयल्लोय म्हजेर सदांच कश कित्याक म्हजो गाय कित्याक इतलो निबर आनी तो बरो जावंक आयकना तूं म्हाका एका फटयतल्या वाळा परी सुकून वेतात ह्या उदका बरी जालाय सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हजीर उबो रावतलोय व्यर्थ न्हय बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय तेन्ना तीं तुजेशी परतून येतलीं आनी तूं तांचेशी वेसोनाय हे परजे विरोध हांव तुका पितूळची गट ओणत करतलो तीं तुजे विरोध जुस्तीत पूण तुजेर जैत उरची नात कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुजे सवे आसां उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका कोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार Muja akan baca risau tu saloi musuh asru. Muja dus
देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. कोणें म्हजो जीव काडूंक ती मारूत करता, बलीश मनीस म्हज्या विरोध एकठांय जाता. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरपराधी जावन आसता. गुन्यांव नासता म्हजे झूज म्हणून ते तयार जाल्या. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बोल वाकड दवरूं, हर एक सकाळी तुजें विश्वासी मोग वर्णी दवरूं. कित्याक तूंच म्हजें कोटें जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां हांवें म्हणटा म्हणटा सोमी, कित्याक म्हजो बापातान हांवें आयकलें, सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसो. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेतीच विकतें घेता. जेजू लोकांच्या जम्याक म्हणालो, सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरला एक दिरव्या परी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाच्या आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, आतां वाचलो वांजेल मातेवाचो वांजेल फकत 3 उणीं आसात. व्हरतो संदेश ह्या वांजेलांत आटापून आसा. ह्या वांजेलांत 2 मटवे ओपारी आसात. एक दिरव्याची ओपार आनी एक मोतयाची ओपार जावन आसा. पॅरेबल ऑफ द ट्रेजर अँड पॅरेबल ऑफ द पर्ल्स. ह्या दोनूय वस्तू संवसारांत मोलादीक जावन आसात, श्रेश्ठ जावन आसात. आमी आमचो उद्देश जावंक जाय अत्मीक दिरवें, अत्मीक मोती पर्ल आपणावंक साधन करूंक जाय. म्हणून साधन करीत जाल्यार आमचें तें सॅक्रिफीस आसूंक जाय, त्याग आसूंक जाय, मेहनत आसूंक जाय. जाल्यार मात्र हें साध्य जाता. हें आमी आज शिकोवंक जाय. तुमकां एक इन्स्पिरेशनल प्रेरण दिवची काणी सांगूंक खुशी व्हरता. नांव टायटल वेर इज युअर ट्रेजर स्टोर्ड. खंयसर तुवें तुजें दिरवें पुंजान दवरलां.
जेजू सांगलें आसा वेर इज युअर ट्रेजर देर इज युअर हार्ट. खंयसर काळीज आसा की थंयसर दिर्वें आसा म्हणून जेजून सांगलें आसा आमकां. ही काणी अशी आसा, एक संवसाराचो ग्रेस्त मनीस आसलो, वन ऑफ द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. आनी त्याच्या गांवांत एका हळ्ळेंत एक बुजवंत म्हातारो ओल्ड मॅन जियेतालो. ग्रेस्त मनीस म्हाताऱ्याक एक गुड्याच्या शिकाराच्या तुजयेक आपोवन व्हरून गेलो आनी जशें सैतानान जेजूक आपोवन व्हेल्ल्या बरी. पावल्या उपरांत ग्रेस्त मनशाक संतोश जालो, पूण गर्व आनी अहंकारान तो भरलो. ताचो उद्देश सांगूंक लागलो ह्या म्हाताऱ्याक, आतां तूं हें सगळें बरें करून पळय, कितें पुरा दिसता, हांगा वयर जावन सगळें बरें दिसता. हें सगळी म्हजी आस जावन आसा. जायतीं जानवरां आसात, कॅटल्स, आनीक जायतीं शहरां आसात, सिटीज, बिल्डींग आसात. आमचे रोहनाची बिल्डींग तुमी जाणात मंगळूर, ताच्याकिंत बरी बिल्डींगां आसात म्हणून ताणें सांगली. ही म्हजी आस, म्हजी दिर्वें जावन आसा. हें सर म्हजें सगळ्या म्हज्या जिणेंत हांवें तें आपणयलेलें आसा म्हणून तो सांगता. ग्रेस्त मनीस आबाक पळोवन म्हणालो, आतां तो हें सगळें सांगल्या उपरांत, ग्रेस्त काय वर्णन केल्ल्या उपरांत तो म्हणालो, वेर इज युअर ट्रेजर पर्ल रिचेस म्हणून सवाल हे म्हातारे करता. खंयसर आसा तुजी ग्रेस्त काय दिर्वें मोती सवाल करूंक लागलो. आतां आब ग्रेस्त मनशाक पळोवन हांसोन म्हणालो, मळबार हात दाखोवन म्हणालो, दॅट इज वेर माय ट्रेजर इज स्टोर्ड. सरकार हांवें म्हजें आस आनी दिर्वें पुंजावन दवरला म्हणून ताणें दाखयलें. तशें हाची मॅसेज कितें म्हळ्यार संदेश कितें म्हळ्यार, आमी दोळ्यांक दिसना ती वस्त चड मोलादीक जावन आसा. देव आमकां दिसना चड मोलादीक, सर्ग आमकां दिसना चड मोलादीक, साल्वासांव आमकां दिसना हें चड मोलादीक, बरी बागेवनपणाची जिणी पळोवंक जायना, देखून हें चड मोलादीक जावन आसा. जुजे पात्रियाकान सांगले बरी, वी वील लीव दीस अर्थ द सेम वे वी एंटर्ड. आयले बरी वेतले हांव, पाटी वेतले हांव. वी केम इन टू द वर्ल्ड with nothing in our hand. We will leave it with nothing. आमी वेताना मरतना खाली हातांनी वेताना आमी केल्लें बरेंपण मात्र काण घेवन आमी सरकार वेतले हांव. आमची दिर्वी आस्त ग्रेस्त काय पर्ल मोतयां रायपण कितें जावन आसा, खंय पुंजावन दवरता आमी. आमची जबाब काणयेंतल्या ग्रेस्त मनशा बरी संवसारांत पुंजयता की नाजाल्यार काणयेंतल्या आबा बरी सरकार पुंजयता. आमी सरकार पुंजयना, जावन संवसारांत पुंजोवंक प्रयत्न करता. देखून हाका हें जोडीचें जाल्यार ताका त्याग जाय, मिनत जाय, मिनत करूंक जाय म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. देखून आनी एक घडीत दाखलो दिता. एक म्हयन्या पयलें आमी पळयलें, खेळाच्या विशयान स्पोर्ट्सा विशयान सांगता, अमेरिकांत आनी वेस्ट इंडीज हातूंत आमचे 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप जालें. आनीक त्या वर्ल्ड कपांत 20 टिमां आसलीं. पयलीं थोडीं 12-13 आसलीं, आतां ह्या फावटी 20 टिमां आसलीं. आनी फायनलांत इंडिया आनीक इंग्लंड फायनलाक आयले. आनी फायनलान खेळटना निमाणें ओवर खेळटना सलोंचेर आसलें, पूण त्या निमाणें ओवर केल्ल्यान विन केलें आनी वर्ल्ड कप आमकां मेळ्ळें. हें उदाहरण हांवें कितें दिलें की म्हळ्यार हातूंत वटपण, हें संवसारी वटपण, ग्रेटनेस म्हणटा आमी, हाका कितें जाय, टीम वर्क जाय, एफर्ट्स जाय, हार्ड वर्क जाय. हें केल्यार मात्र आमकां एफर्ट्स केल्यार मात्र आमकां मान मर्यादा ही ग्रेस्तकाय मेळटा. त्याच भशेन आमची अत्मीक जिणी आमी बरी करीत जाल्यार एफर्ट्स आमकां जाय. अत्मीक दिर्वें, ट्रेजर, पर्ल, आस्त, ग्रेस्तकाय, सर्ग आमकां मेळायचें जाल्यार श्रेश्ठ मोलाचें जावन आसा, अदीक हायेस्ट वॅल्यू जावन आसा. आपणांक टू वीन इट साधन करूंक जाय, एफर्ट्स करूंक जाय. जल्मांतावन कितून म्हण सर जल्मांतावन मरता म्हणून सर साधन केल्यार मात्र हें साध्य, नाजाल्यार साध्य ना म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू संदेश आमी जोडया, आमी साधन करून अत्मीक ग्रेस्तकाय बागेवनपण जोडूंक प्रयत्न करया. आज इगत माता व्हड एक सांताचें
स्मरण फेस्त करता सेंट इग्नेशियस लॉयला हो जेजुईत वर्तीचो घटनार जावन आसा. पयलीं ताका मिलिटरीन सर्वलो आनी झुजांक तो गेलो आनी संवसाराच्या नांवार झुकोवन झुजान झुकोवन नवाडीक मनीस जावंक जाय म्हणून स्वप्नेलो. पूण त्या स्वप्न जावना. पूण गाय जालो आनी देवाचें उतर ताणें आयकलें ह्या वेळार आनी परतून परिवर्तन जालो. साधन केलें. देव जेजुवत मी जिवीत ग्रेस काय ट्रेजर दिर्वें जावन आपणावन काण घेतलें. आमी ताची देख घेवया. आमच्या DSCन तुमकां सांगलां बरें जेजुईत याजक आसा तो आमचो पाप साहेब जेजुईत जावन आसा. हांगासर तांची कॉलेज आसा. जायतें बरेंपण तांचें जावन जाता. तांचे खातीर त्या जेजुईत याजकां पासत संस्था पासत मागया. आनी आमी इग्नेशियसची सर्गींची दिरवी मोतयां जोडून घेवया. ताच्या विनंतीन ताच्या मागण्यान सर्गींची दिरवी जोडून घेवया. आमेन. Mundo mein Hart na miraya Otrega opunita Galtu tanche Kali tanche Bapa tuje Devi pesa Galtu tanche Kali tanche Bapa tuje Devi pesa Mogar Bapa Kalsa amchi Jesus sangi Dita tuka Mogar Bapa Kalsa amchi Jesus sangi Dita tuka भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतीदार देव बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेते सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या बाप्पा हें पवित्र बलिदान सगळें पवित्राची झर करून तुवें आमकां दिलां. भाग्यवंतीन आसाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर गाडी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इग्नेशियस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तांच्या सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 garbaraso सर्वेस्पर तो सदानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे
खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही जिणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुचूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशणे कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात. भावाताचो घूट परगटया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुरण जिवंत पाव आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कडेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताला समेस्त पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तार जाल्यार तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर प्रिती मोगान तो वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ले आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्त ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाच्या मेये सांगता बागेवन तुज्या तिच्या पती सांगता बागेवन धर्म दितो बागेवन इग्नेशियस लॉयला आनी सर काडून तुका मारून आनी आशिसाच्यो सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत पाद्र पियो आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटोवली तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र म्हज्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गीची दिरवी आत्मीक दिरवी आनी आत्मीक मोतयां जोडूंक साधन करूंक जाय जाल्ली कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांद्वारे जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुखार तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नचरेक आमकां तुज्या उदार काकुटी सर पातकांतली सुटे आनी सर आकाशांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोडसाचेर दिसकाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी कुटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो तुमचे सव्या आसो. मोगाच्या न्हय एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
सुम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशेप्रमाणे आणि पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मरणावरवीं संवसाराक तुवें जिवी दिलें ह्या तुझ्या भोव पवित्र कुडीर आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांचो आनी सर वायटांचो आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सचिल्लो वेगळो सोडून केदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंती नासाक तुझ्या पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतलेल्या दिण्या खातीर तुका दिन वासूं हो वांकणीच्यो येजना आमी तुका भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत
आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर आनी सर्गा ससनाच्या ससनाक तुजे महिमेची किर्तन गावूंक आमकां फावो कर हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा तनान महिमा दिव जियोंक तू फावो कर. भागे हो दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा तनान महिमा दिव जियोंक तू फावो कर. उदार मोनान आमी सेवा करून संगी उचित करूंक भागे हो दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा देव जियोंक तू फावो कर. श्रमान दमान वावरो विशे वाशे नासाव क्रिस्ता सेवेक जोडून ताची वडवी गावून. भागे हो दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा देव जियोंक तू फावो कर. दिवरांत जियोंक सतानीतीन सोलोन क्रिस्ता पाटला वेजाव सुवार्ता प्रगटोवंक. भागे हो दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा देव जियोंक तू फावो कर. भागे हो दिनासा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा देव जियोंक तू फावो कर. बोकाय पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दी आमकां. Bhagwan Padre, ama pasot vinati kar. Bhagwan Kusache Kurven, Nivaram Kamche Deva, Amchan Spalantle, Papa Chiptache, Povitrat Meache Navi Amen.